पुराय गोंयांतल्या भलायकी केंद्रांची सामकीच अवतिकाय जाल्या. देखून अवतिकाय जाल्ल्या ह्या भलायकी केंद्रांचे ऑडिट करचे अशी मागणी बाणावलीचो आमदार वेंझी वेगसान केल्या. पुराय गोंयांतल्या भलायकी केंद्रांची स्थिती सामकी बाबत आसा. सरकारा कडेन भलायकी केंद्रांची देखरेख करपा खातीर कसलीच यंत्रणा ना. भलायकी मंत्री फकत विधानां करपाक व्यस्त आसा असो आरोप वेंझीन केला. So health center collapse झालं म्हणून it is just the start of heritage sites collapsing. So ये तो अभी तो जस्ट ट्रेलर है म्हणते भशेन पिक्चर जो बाकी है. आमगे सुराले सब हेल्थ सेंटर आहा, कोलवा सब हेल्थ सेंटर्स आहे. All these sub health centers all over Goa are in a very bad shape. आणि nobody is doing a survey, nobody is doing inspections, nobody is doing audits. एक क्वेश्चन घायलो हांव हे फाटी. सो सध्या हो जो सरकार आहा, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द हेल्थ मिनिस्टर, एमकोडे प्लॅन्ड मेंटेनन्स सिस्टम म्हणून कित्याकूच जायना. दे आर ऑलवेज देअर फॉर ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. सो हे ब्रेकडाऊन जालें म्हणटकीर येवपाचें. सो आज गरज आहा की हेल्थ मिनिस्टरान हिंगा थिंगा आपण ही फायल मूव करता, ती फायल मूव करता, फायल मूव कर सो दॅट ऑल दी हेल्थाचे जितली प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आहे, हॉस्पिटल्स आहे, ह्यो सगल्यो प्लॅन्ड मेंटेनन्स सिस्टमा अंडर घालपाची गरज आहा.